नमस्कार माझ्या गोयचे भावांनो, तुमकां हांव कंप्लेंट अगेन्स्ट द ओनर ऑफ वॉटरमार्क कझिनो बोट रेस्टॉरंट इन रिवर मांडवी हांगा जी बोट जी दिसता ही वॉटरमार्क बोट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एक्चुअली दीस हे वॉटर टुरिजम डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट बरो आसा आणि ही प्रायवेट बोट आसा आणि हेका कोण कोण पार्टनर आसा हे गोयच्या लोकांक खबर आसा. सांगपाची मुद्दो म्हणजे महत्वाचो की ह्या बोटीक लायटीचे कनेक्शन दिलेले आसा, लायटीचे कमर्शियल कनेक्शन दिलेले आसा. एक्चुअली ही बोट आहा न्हू सगळी रोटेट जावन भोंवपाक जाय, रिवरान भोंवपाक जाय, ही कशी भोंवता तशी, पूण एकाच जाग्याचेर आसा. जावं कोणाचो धंदो जाता धंदो जावं न्ही, पूण जाल्या गजाल कितें हे हिका कायद्यान परमिशन दिवंक गावना. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज हो जो म्हाका दिसता आयकून जाणा आसतलो कदाचित परत अनेकदा म्हणटा आयकून जाणा आसतलो कदाचित ही डेप्युटी सीएमाच्या कोणाची नातेवाईका बली एक बोट आसा आणि कोण तरी मिनिस्टर हेका इन्वॉल्व आसा, तेजे सोयरे आसा हे बोटीक. हे कनेक्शन ताबडतोब गव्हर्मेंट ऑफ गोवान लायटीच्या ऑफिसान हेणी कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाचे. आमी आयकून जाणा खंयचो तरी गव्हर्मेंट लायट फुकट दिता म्हणून जाणा. हांगा कितें जालां, हांगा चोरया मार्गे हांगा डिपार्टमेंटान ताका लायटीचें कनेक्शन दिल्लेलें आसा आणि रातोरात ताका रातचें कनेक्शन करता. हांकां रातचे जनरेटर जाय पडटा, जनरेटर त्यांचो स्वताचो आसता, पूण हांगा रातचे चोरया हे बोटीक कनेक्शन दिल्लेलें लायटीचें कनेक्शन. जर सादो एक मनीस लायटीचो कनेक्शन जर मागता तर ताका 100 फावटी त्या डिपार्टमेंटान वयचो पडटा. हो डॉक्युमेंट घेवन यो म्हणटा, तो डॉक्युमेंट घेवन यो म्हणटा, तिसरो डॉक्युमेंट घेवन यो म्हणटा. पूण आयज हांगा एक मिनिस्टर लेवल जे लोक तांकां निवडून दिता, लोकांचो आधार आसता हो मिनिस्टर म्हणून, लोकांचो आधार आसता एक MLA म्हणून. आयज पळोवंक येता मिनिस्टरान स्वताची पाकिटां 100 वर्सांचो तेंच्यांनी आज पुरोमीत करतात ते आणि लोकांक आपल्या पांया कडेन हाडटा. आयज परिस्थिती अशी आसा, गोंयच्या लोकांक हांव सांगूंक वता तुमकां उदकाचें कनेक्शन, लायटीचें कनेक्शन जावं खंयचें लिगल डॉक्युमेंट जेन्ना मागता न्हू तेन्ना गव्हर्मेंट दिना. पूण हांगा गव्हर्मेंट जे कोण चलयता आणि स्पश्ट BJPचो सरकार हो भ्रष्ट सरकार जाल्लो आसा. हांगा लायटीचें कनेक्शन दिल्लेलें आसा, तेजेर हांवें पुलीस कंप्लेंट केलेली आहा टाउन पुलीस स्टेशनाचेर. आणि एक कंप्लेंट आता एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर विजिलन्स डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक ही हांव कंप्लेंट दितलो आहा. आणि हेतूनसून एक गोष्ट आनीक गजाल जी आसा, कालूच आमी इन गोवा न्यूज आयकलेलो हांवें आणि टीव्हीचेर आयज डिस्प्ले जाता आणि आमी व्हिडिओ पळयता की हे जे बोट जे लायलेले आसा रस्त्याचेर म्हापशेच्यान कलांगूटसून जे डेल्टीन प्रायड जे आयज गोंयान धंदो जो करता, हे रस्त्याचे कितके तरी 400 का 500 पोल आहा पोल. एका पोलाच्या फाटल्यान 8,000 रुपया म्हयन्याक दिवपाचे आसता. अशें जर 500 पोल जर आसा 40 लाख म्हयन्याक ह्या प्रायड ओनरान आणि डेल्टीनच्या बोटीन हांकां पयशे दिवचे पडटा. हेंच्यांनी आयज कांयच पयशे दिनासतना PWDचे परमिशन ना, वॉटर म्हणजे रस्त्याचे हायवेचे परमिशन ना, लायटीच्या ऑफिसांसून परमिशन ना, हे खंयसरूच परमिशन ना. दिसाक म्हयन्याक जर 40,000 12 चौक 48 म्हणजे वर्साक कितले जाले 4 कोटी 80 लाख जाले. 4 कोटी 80 लाख हे कोणाच्या बॉल्सान वयता? खंयचो हाका मिनिस्टर आयज आसा कोणाचे हे मनीस कोणाक पयशे दिता? कारण हे 4 कोटी 80 लाख जर दिता तर खंयचे तरी एक आमच्या गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांचो म्हयन्याचो पगार सुट्टलो किंवा 2-3 ऑफिसांचो म्हयन्याचो पगार सुट्टलो. आयज हो BJPचो सरकार आपणाक जाय तशें वागता आणि हे जे प्रायड आसा डेल्टीन जे आसात न्हू हे आपणाक जाय तशें मिनिस्टरांक हे बोटाचेर नाचयता. फाटल्या दिसांनी आमी आयकलेलें हो मनोहर पर्रीकर जेन्ना निवडून येयल्लो तेन्ना तेणी अशें सांगलेलें बोट घुस जाएंगे नहीं तो हम घुसेंगे म्हणून सांगलेलें. आयज कितें जालां BJP सरकारान घुस जर दी, घुस म्हणजे कितें अंडर टेबल पयशे दी जाल्यार आज कितें कामां जाता. पूण हांगा गोंयच्या लोकां कडेन हांव विनंती करता, तुमकां लायटीचें कनेक्शन जर जाय चोरया मार्गे अशें जर दिता जाल्यार हे अख्ख्या राजधानीन जर हे दिता आमी जर पळयता आयज लोकांक हांव उजवाडान हाडूंक करता. ही गोश्ट जी आसा न्हू खरोखरच सिरियस आसा. ही कंप्लेंट दिल्या हे पणजे टाउन प्लॅनिंग पोलीस ऑफिसर विजिलन्स डिपार्टमेंटान आणि टुरिजम डिपार्टमेंटान हांकां ताबडतोब हे डिस्कनेक्ट करपाचें आणि हांकां तेंचो स्वताचो ट्रान्सफॉर्मर आणि हांकां बेगीन फायन दिवपाचें जाल्यार हांगासून ती बोट काडून उडोवपाची. थँक्यू. आणि ही हेची जे आसा न्हू स्वताचो ट्रान्सफॉर्मर म्हटल्यार तेंचो जनरेटर हांव म्हणपाक चुकलो, स्वताचो जनरेटर आसपाक जाय आणि जनरेटराची ही सुविधा तांकां आसपाकूच जाय. कोणाच्या व्हडल्या ऑफिसान जर जेन्ना जनरेटर जर लायट जर गेली जाल्यार जनरेटराचें प्रोविजन आसता. हे जनरेटर
ते आतां ती व्हडली प्रायड बोर्ड आसा तिका आसा जनरेटर थंयसर आसा पूण हेका आसून लायटीचें कनेक्शन कित्याक दिलां हें आमकां कळपाक जाय. लायटीचें कनेक्शन हें फाल्यां सकाळी जर पळोवंक जर शॉक येयलो उदकाक शॉक 100% येता लोकडोच आणि कदाचित भितर 200-300 पॅसेंजर आसा टुरिस्ट जर येयलेले तांकां शॉक लागलेल्या बोटी सकट सगळे शॉक लागतलो. पूण हे पयलीं डिस्कनेक्ट करपाचें आणि हेका बेगींतल्या बेगीन हेका पनिशमेंट दिवपाचें आणि हे 420 एक्चुअली 420 कलम लागता हेंकां. हे प्रमाणे तांचेर कारवाई करपाक जाय म्हणून मागता. वॉटर मार्क तेंचे वॉटर मार्काचे आमी राती एक मनीस केलेलो. आतां हेच्या प्रमाणे हे तेंचे राती येवन आमी सर्वे केलेले हेचे फोटोग्राफ सगळे घेतलेले आसा. फोटोग्राफ सगळे हे तेंचे बिल एक लॉलीपॉपाची प्लेट 463 रुपया आणि हेचे कितले सॉफ्ट ड्रिंकाचे रेट सगळे धरून लॉलीपॉपाची आणि सॉफ्ट ड्रिंकाचे रेट 463 रुपया आणि GST बी धरून हे तेजे हे बिल कायदेशीर आमी गेल्लेले आसा. आणि लोकां कडेन पब्लीक कडेन मागता हांव तुमकां लायटीचें कनेक्शन जर जाय न्ही अशें जर अंडर टेबल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितें दीस जाल्यार जाता पूण हांगा इलेक्ट्रिसिटी विद्युत भवन सारकें लागींच आसा. एक्चुअली तांच्यांनी अशें करूंक फावना. पयशे दिवंक जाय गव्हर्मेंटाक ट्रेजरींग पयशे येवपाक जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट करता. थँक्यू सो मच. फोटो मातशे मार. बिल दिला